Hallelujah, 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 hallelujah.
तुका सुम्यान जेजू, आराधना तुका सुम्यान जेजू, जय जय तुका सुम्यान जेजू, वंदन तुका सुम्यान जेजू, आराधना तुका सुम्यान जेजू, महिमा तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मगचनो इलांशवण्याच्या रूपार जेजू या घडी हजर आसा. मगचनो कितें व्हरते भाग आमचे मनशांचे हे सगळ्या संवसाराचो रचणार जे कितें ह्या संवसारांत आमी पळयता हे हर एक संगतीचो उगम आमचो रचणार देव ह्या घडी आमचे सोबे आसा. मनशांनी चिंतूंक साध्य म्हणलेलें तें देवान साध्य करून दाखयलां. जायत्यो संगती आमच्या मतीक आटापूंक आमी सकना. हे सर्व संगती रचलेलो देव ह्या घडी हे ल्हानशा उंड्याच्या कुडक्यान हजर आसा. मगचन हो जावन आसा देवाचो मोग आपल्या मनशा कुळाचो पासोत. ही जावन आसा देवाची ल्हानविकाय आनी व्हडविकाय. पयले सुवातेर ताणें आमचे बरी मनीस जावचें आनी दुसऱ्यान ह्या ल्हानशा उंड्यान वायनान आमचे सोबे हजर आसचें. ताजें सुमास आनी रगत ताज्या पुता जेजू मुखांतर दिवन आमच्या आत्म्याचें पोशण जावचें. मगचनो कितली बागी आमी ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या देवा सोवे आमच्या मोगाच्या देवा सोवे सर्गा संवसाराच्या सडवंदारा सोवे आमी हो थोडो वेळ करसूंक ताणें आमकां फोव केला. मगचनो ह्या दिसांनी आमी हर एक दिसाच्या मिसाच्या वाचपांनी आमी आयकता हांव तुमकां अनाथा बरी सोडवसाना. हांव तुमकां एक पाराकली ताक दिता आनी तो पाराकली तुमचे सोवे आसतलो. तुमकां हर एक संगती शिकयतलो. तुमच्या कश्टाकांत वेळार तुमकां आधार दितलो. त्या पाराकलिताक हांव तुमकां दिता. मगचनो तो पवित्रत्म आमचे सोवे आसा. जल्मथान आज पर्यंत पविस्नाना मुखांतर आयिल्लो क्रिस्मा मुखांत दृढ जाल्लो हर एका येवकारिस्ता मुखांतर आमचे सोवे आसचो. आमच्या कश्टाकांतान वरां पिडे शिडे वेळार आमच्या सांगाता आसचो. आमकां धैर्य बोळ दिवचो. तो स्वताचो आत्म आमचे सोवे आसा. ह्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिवंक फावो. मगचनो ह्या खातीर देवाक आमी स्तुती दिवंक देवाचे जेजूचें आराधन करूंक आमी फावो. मगचनो ह्या खातीर जेजूचे हजारपण आमी बघया. आमी आमच्या आमच्या घरांत हांवन आयल्या, आमच्या आमच्या कुटुंबांत हांवन आयल्या, आमच्या आमच्या रटावळींनी मेतेर आसलेल्या वांगसर आयल्या. आमचें काळीज आमची मोत झडायन भरल्या. ह्या घडी आमकां आमी समर्पण दिवया. सोम्या जेजू तूंच आमच्या जिविताचो रचणार, दातार, पोसणार. आमकांच आमी संपूर्ण रितीन तुका समर्पण दिता. आमकां कळीत आसा तुजे विणें आमचें जिवीत अधुरें. आमचेच तकी आमी कितेंच करूंक शकना. तूं आमकां जाय कित्याक तुवें आमचें जिवीत येवजिलाय. आमी ह्या संवसारांत जल्माच्या आदींच आवयच्या पोटांत तुवें आमकां आकारलेलें. आमचे आदले आतांचे फुडलें जिवीत संपूर्ण जेजू तूं जाणाय. आमच्या ह्या घडये काळजान मतीन कितें चलोन आसा, कसली चिंतनान मग्न आमी जाल्या, कसल्या रटावळींनी खंती दुखेन आमी आसा, जेजू तूं जाणाय. ह्या खातीर जेजू ह्या घडये आमकां आमी संपूर्ण रितीन तुका समर्पण दिता. आमची सगळी ही कुडींतले हर एक विश्वे जरी तर आमच्या कुडीन दुखी आसा, कुडी दसकत खंय आसा, पिडो आसा, ह्या घडये जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेजू क्रूस जिवान जाला.
आनी तो जेजू ह्या घडी आमचे सोबे हजर आसा. कश्टतल्यान वचन वयतल्यान म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणलेलो जेजू ह्या घडी आमचे सोबे आसा. 38 वर्सां पिडेन वळवळसो त्या व्यक्तीक गुण केल्लो जेजू आज आमचे सोबे आसा. जायत्यांक लुकसाण केलेलो, जाकेवाक बदलिल्लो, जाकेव ताच्या घराण्याक सल्वासांव दिल्लो जेजू ह्या घडी आमचे सोबे आसा. आपोस्तोल भियान तरतरून कुडांत आसलेले ह्या वेळार पुनर्जिवन जावन पवित्र आत्म्याक दिलेलो, तांकां धैर्यान बरयलो जेजू ह्या घडी आमचे सोबे आसा. ह्या खातीर मोगाचें आमकां आमी समर्पण दिवया. आमचे सगळें कुटुंब ह्या घडी आमी समर्पण दिवया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांचो आमी उगडास करया. मोगाचें कितलें चड आमी जेजूक आमकांच ओपून दिता. कितलें चड आमी ताजेर भरवंसो दवरून जियेता. कितलें चड आमी ताज्या पांयां तळा येता. तितलें चड आशिर्वाद, तितली चड धैर्य, बळ सकत तो आमकां दिता. मोगाचें कंगाल जाल्ले ते बेजारान कंती नासलेले दोगू शीस जेरुसलेमांतल्यान पयस वेता आसतना तस्सो जेजू जिवान जावन तांचे सोबें चलता. मोगाचें ते भोव कश्टांच्या, दुखाच्या, काळोखाच्या, निरासपणाच्या घडये जिवान जेजू हजर जाता. हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा. उडो मोडून तांकां तांचे दोळे उक्ते करता. देवाचें उतर वाचून सांगून तांचें काळुजां फेटाशीं करता. नवें जिवीत, नवो हुरूप, नवो संतोश तांच्या जिवितान अर्तें बदलावण. जेरुसलेमांतल्यान कंती दुखान पयस गेल्ले धैर्यान, संतोशान, भवर्तान घट जावन ते फाटीं आयले. मोगाचें जे केन्ना आमी जिवान जेजूक भेटता आमी धैर्यादीक जाता, आमी संतोशाची जाता, आमी बळवून जाता. आमच्या जिविताचे कश्ट, पिडा शिडा विरोध झुजोवंक आमकां जेजू बळ दिता. ह्या खातीर आमी आमचें कुटुंब समर्पण दिवया. आमच्या आवय बापूयक जरी तर तीं देवादीन जाल्यार तांकां सासणीक विशय मागया. सरकारांत ती आमकां पुताच्या आशिर्वादां जोड दिवं दी. परगांवांत पयशिल्ल्या गांवांनी वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी समर्पण दिवया. कुटुंबांत आसच्या प्राय पिडेस्तांक आमी समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यां बाळां, युवा जाणांक आमी भेटोवन दिवया. जेजू तांकां आपणून दी, गूण करून दी. तांकां सारक्या वाटेन वडिलांक गौरव दिवची भुरगीं आमचें जावं दी. बाबरतान दृढ आसची भुरगीं आमचीं जावं दी म्हणून आमी जेजूक आमकां कुटुंबाक समर्पण दिवया. समर्पण दिवया. आमच्या काळजाचेर आमचे हात आमी दवरया. मोगाचें जेजू हांगासर आमच्या खातीर तयार आसा, हजर आसा. जेजू विचारता, हाड तुजें जिवीत, हाड तुजे कश्ट. कशें कुर्सार जेजून बापा हो आत्मो हांव तुज्या हातांत ओपून दिता म्हळें जेजून ताका ताच्याच बापाक ओपून दिलो
आनी जेजून ताका जेजू बापान ताका सल्वासांव दिलें सर्गीचे राज पुनर्जीवनपणाचें जिवीत ताका बसायलें तरी मागाचो ह्या घडये संपूर्ण रितीन की तेंच फाटी दवर नासतना जावं आमचे कश्ट समस्या पिडा शिडा आखांत भे भिरांत मानसीक कुडीची आत्म्याची हर एक पिडा मोगाचो ह्या घडये जेजूक आमी भेटोवन दिवया जेजू पवित्र आत्म्याक आमकां दिता आनी ह्या मुखांतर हांव तुमचे सवय सदां काल आसतलो संपावलो म्हणटा देवान आमकां भियासो आत्मो न्हय बगार धैर्यादीक आत्मो दिला पवित्र आत्मो दिला तो तुमकां धैर्य दितलो तुमकां शिकयतलो तुमच्या सांगात आसतलो ह्या खातीर मोगाचें आमकांच आमी समर्पण दिवया आमचें संपूर्ण जिवीत आमी समर्पण दिवया आतां मोगाचें आमचें कुटुंब समर्पण दिवया जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सर्वोत्तम तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू कुटुंब जीवने आचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आचे समर्पिता मोगाचें ह्या संदर्भार आमच्या कुटुंबाचेर आमी दिश्ट घालया रगत घाम ताणें वरायला तांचे पोट मारून भूक धामून धरून आमची पोटां भरल्या आमच्या पिडे वेळार आमकां आदार दिला चिकित्सा दिला जायत्यो राती न्हीद केळोन आमचें बरेंपण तांणी केलां आज आमी तांकां अर्घां दिवया तांचे त्याग सॅक्रिफिसा मोगा खातीर देवाक बापाक पुता पवित्र आत्म्या अर्घां दिवया की तेंच फाटी आशे नासतना संपूर्ण त्यागच्या मनोभावान ताणें आमकां बरें केलां गौरव दिला कितें गरज आसा शिकप वस्तूर खाण बरो फुडार स्वतंत्र मोग समाधान बरेंपण हर एक मोगाचो आमच्या आवय बापूय भाव भयणींनी आमचे खातीर केला एकडी बरो उगडास आमी काडया तांच्या बरेपणाचो उगडास आमी काडया आनी तांकां आमी जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिवया मोगळा जेजू हे घडी हांव म्हज्या बापायक समर्पण दिता म्हज्या आवयक हांव समर्पण दिता तांच्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता एक भोव मोगाळ आवय बापूय तुवें आमकां फावो केला केवळ आमचें बरेंपण मात्र ताणें चिंतलां जायते फावटी तांचो संतोश समाधान आमचे खातीर ताणें करसिला त्याग केला आमकां कळीत नासता आसतना जायतीं दुखां ताणें गळयल्या जायतीं राती न्हीद ताणें घडल्या भलायकी ताणें पाड केल्या आमचे खातीर कुटुंबा खातीर वताक पयशिल्या परगांवांत कळमीत नासतना वावर केला ह्या घडये तांकां समर्पण दिता तूं जाणाय जेजू तांचें काळीज तांचो वावर तांचो त्याग तांकां तूं भलायकी दी हातोपाक बोळ दी मोतीक समाधान दी तांच्या कुटुंबाची जबाबदारी धैर्यान भावार्थान फुड करूंक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भर तांच्या देहाची सर्व अस्कत काय तूं पयस करचें जरी तर ती वायट सवयेक वळख जाल्यार जेजू ह्या घडये तांकां नितळ करचेस तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां तूं नितळ करचेस तुज्या अमोलीक घायान तांकां गुण करचेस जेजू तांकां समाधान दी आमच्या भावा भयणींक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाच्यांक आमी समर्पण दिवया उठले आस्त मोगाचें आमच्या कुटुंबाची आमकां आस्त आमच्या कश्टाकांता वेळार आमकां धैर्य दिवची मोग दिवची आदार दिवची आमची कुटुंबाची भावा भयणी
वन्यो बाबूची नातरां पणतरां सर्व कुटुंबाची तांकां आमी समर्पण दिवया भेटोवन दिवया तांचे जेजू ह्या घडी आशिर्वाद घालून दी मग चलो जेजूका साध्य म्हणलें की तेंच ना आमी तांकां ह्या घडये मागण्यान खंयसर ती आसूं दी मागण्यान ह्या घडये जेजूच्या पांया तळा आमी हाडया मग जेजूच्या पांया तळा आमी हाडया आनी तांकां आमी त्रिएक देवाक पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवया प्रायस्त पिडेस्त आसा तांकांय आमी भेटोवन दिवया आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घालून दी आर्थीक परिस्थिती बरी करून दी समाधान हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेकाक गौरव दिवचे कुटुंबा खातीर जियोवचे न्ही स्वार्थ बगार केवल मोग बक्षाने राजी संधान नहीं आस्त नहीं पैसे नहीं वस्तू मगाचो आमच्या कुटुंबाक जाय समाधान आमच्या कुटुंबाक जाय मोग समजोणी एकामेकाचो सोडतोड राजी संधान मगाचो मग जेजू ह्या घडये जायती कुटुंबां पासाळ्ळ्यात एकामेका उलयनात आस्ती खातीर वांट्या खातीर जायते वांटे फाटे ती जाल्यांत जायती काजारी जोडी तांचे मदें मनस्ताप आसा मगळा जेजू तुका साध्य म्हणलें की तेंच ह्या सर्व ह्या घडये अल्तारेर तूं हजर आसाय तुका आमी समर्पण दिता तांकां तूं आपूण गुण कर नितळ कर आनी संतोश समाधानाचें जिवीत कर म्हणून आमी समर्पण दिवया ये पवित्र तू सर्वीच्या सर्वोडून तुका नमन करता वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता Alleluia 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 मुगच्छनो जेजू म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा आमचो जेजू आमचो मोग करना कुर्साचेर दिश्ट घाल्यार आमकां कळटा जेजून आमचो कितलो मोग केला असाध्य म्हणलें जिवितान जेजून साध्य करून दाखयला चिंतिनांतलेल्या मनशांक ताणें आदार दिला जायते फावटी अवघडांतले अनवरांतले वायट सक्तींतले ताणें निवारलां आमचो जेजू आमचो मोग करचो आमी एकामेकाचो मोग करूंक आपण दिता जेजू म्हणटा हांव तुमकां आनी मुखार साकर म्हणना बघार हांव तुमकां इश्ट म्हणून आपण दिता कितलें वर्तें भाग मोगाचो न्हू जेजू आमचो इश्ट कित्याक बापा तावन कितें आसा तें सक्कड ताणें आमकां दिलां ताच्याच पवित्र आत्म्याक ताणें आमकां दिलां ताचीच दैवीक सकत आमकां दिल्या
जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता, म्हजेर फांत्यणी दवरता, म्हजे खातीर वावुरता, म्हजे मांस आनी रगत खाता पियेता, तसल्या कसलीच बाधक जावचें ना. वायट बी ते पियेतीत, वीक बी ते पियेतीत, तांकां कितेंच घडचें ना म्हणटा दैवीक सकत जेजू आमचे सवय वांटून घेता. जेजू आमचो इश्ट जावन आसा, जेजू आमचो भाऊ जावन आसा. बापा जावन कितेंय आसतलें सक्कड हांव तुमकां सांगून दितां. आनी ह्या मुखांतर जेजून आमकां देवाक बापा म्हणून उलो मारूंक भाग फावो केला. मगचनो तर ह्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. जायतें बरेंपण ह्या पुणशता मुखान हांगासर येवन मागणें भेटयल्या मुखान, येवकारिस्त स्विकार केल्ल्या मुखान, जेजू आराधन केल्ल्या मुखान, जुवां पावल दुसऱ्याच्या विनातेन जेजून बापान जायतीं अजापां केल्या, जायत्या जाणांची कॅन्सर पिडा गुण केल्या, जायत्या जाणांच्यो हेर जायत्यो पिडा ताणें गुण केल्या, संतोष दिला, समाधान दिला, मतीक कुडीक आत्म्याक भलायकी दिल्या, जायत्या काजरी जोड्यांक एक केला, जायतीं वर्सां काजर जावन भुरगीं नासलेल्या भुरग्यांचें देणें ताणें आमकां फावो केलां, जायत्यांक परगांवांत कामां फावो केल्यान, जायतें बरेंपण जेजून आमकां केलां. तर मोगाचें न्हू, हे सर्व उपकारांक जेजूक अर्घां दिवया. आमी सर्व उबे रावया. गितां मुखांतर देवान येदोळपर्यान आमकां दारलेले सर्व बरेपणां कुरपे खातीर ताका आमी अर्घां स्तुती होगळा पाठोवया.
जेजू तू मुझे ना परत एक कोटी मगचनो आमी सर्व जो कोणा दिंबी घालूं जाता दिंबी घाल्या उबे रावा बसचें बसचेत आतां आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गायता आसतना पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमी परत मागया मगचनो जेसू म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सण वसाना जेजू कळीत आसा ह्या संवसारांत जायते पोटी आमी अनाथ जाता आमची आवय बापूय आसल्यारी आमी अनाथ जाता आमची भाऊ भयणी आसल्यारी आमी अनाथ जाता आमची घरां आस्त बदीक सवलत्यो जायती मनशां इश्ट मंत्रां आसल्यारी आमी अनाथ जाता ह्या सगळ्यातीर जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सण वसाना तुमचे कश्ट आयकूं तुमी एकसुरे आसतना धैर्य दिवं तुमची मोत इरार जाताना आधार दिवं तुमी पिडेस्त जाता आसतना धैर्य दिवं सखत दिवं जिणेन कंगाल जाता आसतना तुज्या सांगात हांव आसा म्हणून दाखोवच्याक जेजून पवित्र आत्म्याक धाडलेलो पवित्र आत्म्याची देणी दिलेलो फळां ताणें दिल्या आनी ताणें आपणाचो स्वास तांचेर सोडलो आनी म्हळें घेयात पवित्र आत्म्या जांची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात मोगाचो न्हू आमकां हर एकल्याक ही उतरां जेजून सांगलेलीं जे केन्ना आमी आमची हेरांची पातकां बक्षिता ती बक्षतली बक्षिनांत ती बक्षशिनांत जेजू आज आमकां हर एकल्या बक्षण्याचो स्पिरीट दिता बक्षणे खंयसर आसा थंयसर समाधान आसा मोग आसा अभिवृद्धी आसा कुटुंब आसा दादोसकाय आसा राज्य संधान आसा ह्या खातीर मोगाचो न्हू पवित्र आत्म्या लागीं ह्या घडये मागया पयल्या सुवातेर आमकां हर एकल्याक भलायकी समाधान कुटुंबाचेर आशिर्वाद दिसपडतो ग्रास आनी विशेष करून ह्या पवित्र आत्म्याच्या गिता वेळार हांगासर नवो आत्मीक निर्देशक जावन आयिल्लो बाब अनिल लोबो तांचे खातीर आमी मागया नवे मिसांव आराम करता आसतना तस्सो पवित्र आत्मो तांकां सत्यवन करून दी तांचे मिसांव सफळ करून दी भलायकी समाधान तांकां दिवच्याक मागया तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया तांच्या आवयच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया तांच्या बाबाक सासणीक विशेव मागया आमच्या हर एकल्या खातीर ह्या गिता वेळार आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावचें पावना
आमकां मी पवित्रत्म्याक समर्पण दिवया, त्रिएक देवाक समर्पण दिवया. आमची मागणी आमी पेटोवया आनी जेजूचे आशिर्वाद, जेजूची भलायकी, जेजूचे समाधान आमी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागया. जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विसरला. बरो पावस देव आमकां धाडच्याक, आमचेर काकुळट करच्याक आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, युवा जाणांचेर, पिडेस्तांचेर जेजू आशिर्वाद दिवं दी. आमच्या कुटुंबाचेर जेजू आशिर्वाद घालून दी. भलायकी दिवं दी म्हणून जेजूचे आशिर्वाद आतां जोडूं आमकां स्वामी आयतें करया. ह्या देवा व्हडा सक्रामेंताक गीत गावया. या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक हांव अर्गां दिता. ह्या पुनशेताचो आत्मीक निर्देशक जावन देवान म्हाका विंचून काडला. ह्या म्हज्या मिसावांत हांवें विश्वासी रावच्याक तुमचो मागण्याचो सांगात हांव आशेतां. तशेंच आज म्हजो बाब सरल्लो ताचो जल्म दिवस आचरण करता आसतना देव ताका सासणीक विशय दिवन दी म्हूण प्रत्येक रितीन मागता आसतना तुमचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन हांव मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवा बापान ह्या संवसाराक दिल्लें वर्तें देणें जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें आनेक वर्तें देणें पवित्र आत्मो तो पवित्र आत्मो सताचो आत्मो जणवायेचो आत्मो आमकां ताळो दिला बापान त्या आत्म्याक सरी जावन आमची जिणी जिवोवच्याक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना त्या पवित्र आत्म्यान म्हज्या आनी तुमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका आमी अर्गां दिवया हे मिसाचें बलिदान अर्थाबरीत रितीन भेटोवच्या खातीर एक घडी बोर आमची अस्कतकाय उणेपण वळखून घेवया कलत्या काळजान सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गणे हांव विचारून सांगता मनान चिंतून गडार विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच उपकार करये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं बिनअधिकारांत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तूं बावाटत्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन देवदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वचप त्या दिसांनी फिलिपी शहरांतलो लोक सांगाता मेळून पावल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंगवस्तुरां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले तांकां साबार मार मारतच तांणी तांकां बंदेन घालें आनी सत्रायेन तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली तसली हुकूम मेळटच ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले तेदवां एकाच सणे एक कठीण भुंय कांपणी जाली आनी बंदेसाळेची बुन्यादस हाल्ली तक्षणच दारवोटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटोन पडल्यो बंदिसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिसाळेचे दरवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंतूंक लागलो देखून आपली तालवार भायर काड तो आपलो जीवघात करचार आसलो तितल्यार पावलान व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हळें तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका आमी सकड हांगाच आसांव बंदिसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून तरतरोन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो उपरांत तांकां भायर हापोवन हाड
तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तनो, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे घाई धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी, सक्ता प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळीक गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलय. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा. तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका फाटयला ताचे सरसी हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यांत. पूण सतस हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरसीन धाडटलो. तो येतच पातका विशयंत, निती विशयंत आनी निती फैसला विशयंत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशयंत कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना. निती विशयंत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशयंत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडलां.
हे सर्व तो रुजू करतलो. देवाचे वतन वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, पास्का काळाच्या 6व्या हप्त्यांत आमी आसा आनी फाटल्या दिसांची वाचपां इगर्जमतेच्या सुरवेर कितें घडलें आनी घडतलें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. क्रिस्तांवपण कशें वाडलें आनी वाडतलें म्हणून दाखोवन दिता. आनी 6व्या आयतारा तावन आमी प्रत्येक रितीन पळयता जेजू ताच्या ट्रान्सफरा विशीं तयाराय करता. ट्रान्सफर मे म्हयनो म्हणटा आसतना मरी समर्पण दिल्लो म्हयनो आनी ट्रान्सफराचो म्हयनोय म्हणटात थोडे जाण. सिस्टरां पुरा मे म्हयन्याच्या अखेरीक ट्रान्सफर जावन वेतात. पाद्रे पुरा मे म्हयन्याच्या मध्यागत ट्रान्सफर जावन वेतात. आनी आज आमकां एक पाद्र्या ट्रान्सफर जावन आयला आनी हे वाचापी त्याच प्रमाणे मांडून हाडला. जेजू ताचो ट्रान्सफर सर्गेच्या राजाक वेच्या पयलें सिसा लागीं उलयता. तें उलोवणें आज आमी आयकलें. हांव जरी तरी वचना तुमकां मजतदार येना, त्या देखून हांवें वच जाय आनी मजतदाराक धाडी जाय. कोको पळयला तुमी फाटीक को म्हणल्यार घडलें तो उठता वो बसता आनी एकलो धांवता, तो वचून को म्हणटा आनी एकलो येता. तशें एकल्यान गेल्ल्या उपरांत आनी एकलो हे जाय. जरी तरी फादर रोहीत हांगा घट्ट रावता आनी एक वर्स हांव वचना, म्हाका भारी बरें जाता. हांगा 2 वर्सां मात्र स्वामी जेजू क्रिस्त 3 वर्सां मिसांव करना आसलो. कितलीं वर्सां? 3 वर्सां. 33 वर्सां 3 वर्सां प्रसंग. आनी लोक हारी हारीनी पडटलो. घट्ट खावंक आनी जेवंक मेळिल्ले थोड्यांक. भारी उडास उंडे मास. आतां आमकां कोणाकी उंडे मास आनी कांय अर्थ ना, कित्याक म्हळ्यार सदांय आमकां मासच आसचें. त्या वेळार एक उंड्या मासाचें जेवण म्हणटना लोक हारी हारीन येतलो. पिडेस्त गूण जाताले. 3 वर्सां भोवल्ले ताका सोडटात गे काले. 1 वर्स गेल्यार आतां पळय म्हाका आमचे पॉलिटिकल सीन पळया. आमकां तोच चीफ मिनिस्टर जाय, आमकां वचचो चीफ मिनिस्टर जाय म्हणून 2 जाण सुरू जाले. आतां ते दोळच आतां बारीक कश्ट आसा. तशें जेजू ट्रान्सफर जावन सर्गेच्या राजाक वेच्या पयलें कितें घडलें म्हणून आज वाचप आमकां सांगता. तुमी रडचें नाका, तुमी कळवळचें नाका. 3 वर्सां म्हज्या सांगाता आसल्यात. हांव गेल्ल्या उपरांत मजतदार धाडटलो तो म्हज्याकी चड हुशार. तो येतना काल हाडून येतलो. 7 देणी, 1-2 न्ही, 7 देणी हाडून येतलो. आनी कितलीं फळां हाडून येतलो कोणाक गोत्तागी? 12 फळां हाडून येतलो. जेजू येतना 7 देणी आनी 12 फळां हाडून येयल्ले ना. त्या देखून त्या मजतदाराक हांवें धाडल्या उपरांत तुमकां तो शिकयतलो. कशें तुमी जियेचें म्हूण शिकयतलो. आनी फेंतेकोस्ता दिसा अधिकृत रितीन ताणें पाराक्लिताक पाठयल्लो. ताचो अर्थ पवित्र आत्मो जेजू मेल्ल्या दिसा तावन फेंतेकोस्ताच्या दिसा म्हणसर नातुल्लो म्हूण न्हय. जरी फेंतेकोस्ताच्या दिसा पर्यंत जरी पवित्र आत्मो संवसारांत नातुल्लो जाल्यार कशें ते 12 जाणां आपोस्तलांनी सेनेकल सभेंत लिपोवन बसलेल्यांनी भायर येवचें, कशें ताणें बहिरंग उलोवचें, कशें ताणें अजापां करचीं, कशें ताणें लोकांक कन्वर्टर करचें. हारी हारीनी लोक येतलो आनी क्रिस्तांव जातलो. पवित्र आत्मो तांच्या सांगाता काम करतलो. आपोस्तल आनी पवित्र आत्मो सांगाता मेळ्ळेल्यान मात्र हें जातलें. गॉड एलोन कॅनॉट डू, गॉड एलोन वोंट डू. आय एम एज इंडिविज्युअल कॅनॉट डू. म्हाका व्यक्तिगत रितीन करूंक साध्य ना. देव करिना. देव आनी हांव सांगाता मेळ्ळ्यार सक्कडी करूंक साध्य आसा म्हणून इगर्जमतेच्या सुरवेर आपोस्तलांनी कर्ण दाखयलें. आनी अशें मजतदाराक धाडच्या विशीं तांकां बुजवण दिवन ताच्या उपरांत जेजूचें निर्गमन जालें. तें येवच्या आयतारा आमी पळयतले. हांव
पवित्रत्व खरी एकल्या की आमकां आमच्या बाप्तिस्मा वेळार मेळ्ळा, क्रिस्मा वेळार थिरावण्या वेळार मेळ्ळा, आमकां दृढ केला. पूण कोणाक आमकां उडास आसा? उडास ना. ताका आमी खंय जागो दिला गे? जागो दिलाय? जागोच दिवना. तशें जाल्यार उडास आसचें कशें? पवित्रत्म्याक आमचे थंय जागो दिवया आनी तो आमचे थंय वस्ती करीत जाल्यार आमी विचित्रां करूंक शकतले. हांव म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मारेकार पियेशेत जाल्यार तुमकां लागचें ना, वाचोवचें ना. कित्याक? पवित्रत्व आसा. म्हजें नांव विचारलेलें सक्कडी तुमकां मेळटलें, कित्याक पवित्रत्व आसा. त्या देखून ह्या पवित्रत्म्याचेर आमी पातयेणी दवरी जाय, भरवसो दवरी जाय. आयचे पयले वर्सा पळया, फिलिप्पी शहरांत घडलें. पौल आनी सिलास धैर्यान पवित्रत्म्यान बरोवन पवित्र सुवार्ता परगट करणच आसले. आनी त्या संदर्भार तांचे विरोधी सांगाता मेळ्ळे, आंगार पडले, वस्तूर पिंजले, जैलांत गेले, बंदेसळांत सांकळींनी बांदले. पूण कितें घडलें? राती ते मागणें करनासतना गडगडो, झगलाणे आनी भुंयकांप. सांकळी खोडे पुरा पिटो जाले. जैलाची बागलां उक्तीं जाली. जैलाचे बांदपाचे बुन्याद हाल्ली आनी जैलर भियान तरतरलो. जरी तरी लोक पुरा धांवतीत जाल्यार म्हज्या जिवाचेर येता. देखून हांवेंच सुसायड करचें म्हणून तालवार काडटा आसतना राव 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 आपोस्तलान सांगलें, राव, आमसर करिनाका, आमी खंय वचों, आमी हांगाच आसा. त्या आयकल्लेंच जैलरा थंय बदलावण आयली. ताचे थंय पवित्रत्व प्रवेश जालो आनी तांकां बंदिवानांत भितर घालच्या बदलाक हांवें बाचाव जाय जाल्यार कितें करी जाय म्हणलें सवाल. तूं भावार्थ स्विकार कर आनी तुजें कुटुंब भावार्थ स्विकार करूं दी. व्हडलें कांय सांगूं ना, व्हडली योजना करूंक सांगूं ना, व्हडली बांदपां बांदूंक सांगूं ना. खाली सांगलें, भावार्थ स्विकार कर, तुजें कुटुंब बाचाव जातलें, भावार्थ स्विकार कर. आनी तक्षणा ताणें तांचो भावार्थ स्विकार केलो. तांकां सत्कार केलो, तांचे गाय ताणें बांदले, तांकां बरें जेवण ताणें दिलें. पवित्रत्व खंय जाय थंयसर वेता, कसो जाय तसो वेता, तो वाळटा. सांत स्तेफनाक एका वर्सा भितर जेजूक जिवेशी मारलेल्या उपरांत दियेकोन सांत स्तेफना जिवेशी मारलो आनी जेरुजलेमांत खटकाय उपजल्ली. आनी त्या वेळार कितें घडलें? ग्रीक उलोवच्या जुदेवांक तांचे वयर दगदवणी आयली आनी ते धांवले. कशें? खंय धांवले? ते सिरियाक धांवले, अंतियोकाक धांवले. दगदवणी येतना दुसरी खंयची वाट नासली. थंय असल्या तांकां जीवशे मारतात म्हूण धांवले. पूण धांवतना भावार्थाचें बीं व्हरून गेले. खाली वचोनात. आमी जाल्यार पयशे भांगर हें पुरा गरजेचें पुरा व्हरता. कांय ना, तांणी भावार्थाचें बीं व्हेलें. आनी त्या सिरियांत अंतियोकांत भावार्थ ते येयले आनी भावार्थांनी विस्तार आयलो. जरी तरी एक बरें वारें येत जाल्यार आनी एक व्हडल्या रुखाचेर फुलां आसली जाल्यार ती वाऱ्याक उपतात, पयस वचून पडटात. आनी कांय 4-5 किलोमिटरां पयस सकली पडटली जाल्यार थंय एक रान जाता, थंय ते किर्लता. त्या प्रमाणे जेरुजलेमांतले ग्रीक उलोवचे जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले ते अंतियोकांत आनी सिरियांत वाडले, व्हड जाले. आनी थंयसर अंतियोकांत तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. सुवार्ता परगटणी करतना कश्ट आसात, पूण ते कश्ट फूड करूंक देव पवित्रत्व तांकां दिता, बळ दिता. जरी तरी पावलाचें जिवन म्हणी पळयलें जाल्यार, थोडे पॅसेजीस वाचले जाल्यार
आंगाची लोवन नीट उबी रावता. सुवार्ते खातीर म्हाका कितें बरो जावं ना, कितले बोटी हांव दर्यांत पडोवना, कितले बोटी खोडगांवाचे मार खावनात, कितले बोटी म्हाका इन्सल्ट करूं ना, कितले बोटी म्हज्या वयर बदलाम घालना, म्हाका खोड्यांनी बांदून घालना, सेनादी मुखार व्हरोना, पूण तांच्यान म्हाका कांय करूंक जावना. कित्याक पवित्र आत्मो म्हजे थंय आसलो. म्हाका जिवचें जाल्यार क्रिस्त, मरचें जाल्यार क्रिस्त. हांव क्रिस्त सांगाता असल्या मनोभावान तो जियेल्लो. त्या देखून पवित्र आत्म्यान ताका सुवार्ता परगटचें देणें दिलें. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां पवित्र आत्म्या विशयंत सांगतात. आमी ताका स्विकार करया. आमी बचाव जाय जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां गरज. आमी ससनाचें सुख जोडी जाय जाल्यार आसले सगळें वीक आनी दुर्बळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. सोमयान म्हणली उतरां. ह्या उतरांचो पाटलाव आमी केलो जाल्यार खंडीत जावन आमकां पवित्र आत्म्याची देणी लाभतली आनी अशें आमी आमचें जिवीत नव्यान रुपीत करूंक शकतले. हांव आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या दावा सर्वस्वर मानून घेव. सर पदवेदार आनी बोवर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचें नांवें आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. तशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुज्या भक्ताच्या मनाक हें स्मरण करूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताताच ओम सरी तुकाच ओम सरी तुकाच ओम सरी तुकाच ओम सरी तुकाच बापा कोरोसू तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पासो समर्पूची तेच बरी जेवण जातास ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडता सो गूड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगास देंवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्त तुजी दया कर म्हण आमी मागतांव आंकवारी मरिये देवाचे माये संगाती सांजुजे दिसो निश्कळपती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमी सर्व एकाच बापाची भुरगीं म्हणलें वळखून सोमयान शिकयल्लें तें मागणें सांगाता म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येय तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच तुका आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान अत्रेक तेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससांच्या आसना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. शांती सागोरा आमच्या गोंयांत चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. मोगाल शांती सागोरा आमच्या गोंयांत चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. कितली मोवान काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदा दोस्कची पवित्र जीण आमची. मोगाल शांती सागोरा आमच्या गोंयांत चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. आमच्या काळजांनी गरबिडार आटय सांगात आमच्या भयणां सेवे स्पिरितान आमकां म्हण आवय दयेन सर्गार. मोगाल शांती सागोरा आमच्या दयान चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. तुमचा बोला तुमकां जालो निस्वार्थ सेवेक भेटयलो. पवित्र आमकां दिलो संसार नवो केलो. मोगाल शांती सागोरा आमच्या गोंयांत चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जुवांव पाऊल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवे केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाऊ भयणींची मोगान साकरी करूं आनी शेवटी ताच्या सांगता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे प्रार्थुया सगळ्यांच्या बापा बेगीन जुवान पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र येवकरिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मुरये मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळू एकामेका बगसून जियो आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमकां लाभलेल्या सर कृपा देण्या खातीर आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतें बरेंपण दिसपडतो ग्रास बरी भलायकी सुरवायट विघ्नांतलें अवघडांतल्यान वरांतलें निवारलेल्या देवाक अर्घां दिवया आमच्या कुटुंबां शांत समाधान माया मोग बक्षांनी राज्य संदन ही सर्व देण्यांनी नेटयल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आमकां दोसकाय शांत समाधान रुतां केल्ल्या खातीर दिसपडतो ग्रास फोव केल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्घां पटोवया एका चलयेची पिडा संपूर्ण रितीन गूण केल्ल्याक अर्घां दितात दवेच्या परिक्षेन बरे अंक फावो जावन पास जाल्ल्याक अर्घां दितात 3 कुटुंबां तांकां लाभलेल्या सर्व उपकारांक अर्घां दितात दुबयंत लायसन्स पास जाल्ल्याक अर्घां दितात उबे रावया प्रार्थया बहु कुळदारां बापा बेगीन जुवान पावल दुसऱ्याच्या दण्या पासत ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळट आमी वर्णिता ताच्या मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां फोवो केल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता ताचे परी बागेवनपणान वाडून क्रिस्ता साक्ष जावन जियोनच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन जुवान पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमचो देवा लागीं विनंती कर ए भगवान जुवान पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान व्हरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय
अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरो गुवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्ती काम आमची खावती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोन आमकां कुमोग कर तुजी भगवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमची दिश्ट बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक आज आमी मागच्या गरजेन ह्या घडी आमची सर्व मागणी ते सावां इरादे जो आमकां दुसरो आमच्या मुखाच्या पात्रोन सांता मुखांतरी देवा बापा जेजूक भेटोवन दिवया आमचे खातीर आमी मागया कितें ते सावां इरादे घेवन आमी आयल्या ती भेटोवन दिवया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया कुटुंबांतल्या सांद्यां खातीर प्रायस्त पिडेस्तां खातीर परगांवान वावुरच्या पासत आमी मागया आमच्या भुरग्यां बाळां युवा जाणां खातीर आमी ह्या घडये मागया जो आमकां दुसरो आमचेर कांकूळ दाखोवन आमकां गरज असो बरो पावस धन्या देवा मुखांतर आमकां फोबो करून दी म्हणून मागया एका कुटुंबाच्या बरवेलान बरें उदक मेळच्यांक मागता एका चल्याक बरी सैरी फोव जावच्या तेगा जाणां बरें काम मेळोवंक एकल्याच्या बापायन आमाल पिवणें सोडूंक आनी घरांत शांत समाधानेन जियोवंक एका धर्मीक भयणीक बरें करून तिजें शिकप शिकोवंक तिरासणेन शाश्वत आंगवण एक तयार करूंक कृपा मागता एका स्त्रियेची पोट दूख गूण जावच्या एकल्याच्या पुता बरी सैरीक मेळच्या एका तरणाट्याक विजा फावो जावच्याक एका कुटुंबा शांत समाधान आनी एका चल्याक डिप्रेशनांतल्यान बरें जावच्या एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळच्या जागो बऱ्या मोला विकून वेच्या भुरग्यांक बरी भलायकी एकल्याक बरी सैरीक मेळो एका दादल्याक हर्नियाची पिडा गूण जावं एका तरणाट्याक आमाल पिवणें सोडच्याक कुटुंबान माया मोगान जेवच्या एका कुटुंबाचे कातीची एलर्जीची पिडा सांद्यांची गूण जावं एका स्त्रियेची रीण फारीक जावच्या एका तरणाट्या बरें काम बरी सैरीक मेळो एका चल्याक बरें अंक फोव जावं जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान हाताक मेळो एका घरान समाधान मेळो 4 काजारी जोड्या भुरग्यांचें देणें फोव जावं पांयाच्या गांठीची दुगूण जावं एकल्याची इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावच्या पासत एका परगांवांत आसच्या एका चलयेक बेगीनच काम मेळच्या एकल्याक विजा मेळो एका कुटुंब माया मोगान जियोवंक एकल्याची फॅमिली विजा बऱ्यान आनी बेगीन जावच्या एकल्यान बरोवंक वेच्या OET एग्जामान बरें फलितांश मेळो एका वर्साच्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या ताच्या आवय बापायक देव राख आनी सांबाळ म्हणून एका काजारी जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावं शिकपा खातीर गेल्ल्या भुरग्यांक तांकां देव राखून सांबाळच्या बेगीनच बरें काम फावो जावच्या भावांक आनी भयणीक बरी भलायकी बरो फुडार बरें घर फावो जावच्या एका चल्यान अन्य जातीच्या चलयेची सांगातपण सोडच्याक उबे रावया तूं आमकां पाव येवकरिस्तोचो आमकां करो मोग शिकय आनी मरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माय आनी सर्व संतां भक्तां संगी सगळींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणून आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवंक तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आजून कली आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दाळें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी एक पेन बलेले समतीजे संगत आश्रय आमी तुम सदैव आनी सदैवी फॉर जगुसीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेस्तांचेर आशिर्वाद सुमयाचे नामी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपटलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली
तेच बरे तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परजेन भोगोंक आनी बवर्तान जियोंक प्रेरण दिले ताचे विनवणेन आमचो बवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो मगचनो आतां जेवण दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आमचे नवे आत्मीक निर्देशक बाब अनिल रोशन लोबो मनाच्यो वाती वणतले आयचे जेवण आमकां दान जावन दिलां मनेस्त रिचर्ड ऑल्विन आनी जेन डिसोजा फ्रांसीस पयलो वडो तांच्या काजाराच्या 40व्या वार्षिक दिसाच्या उगडासाक मुर्दोम दिल्यांत पीटर डी अल्मेडा सा बस्त्यां वडो एंडी मेंडोन्सा किरें जॉन पीटर डिसोजा सांबोस्त्यां वडो बाबा कार्ल इयान मथायस पंपे पयलो वडो बाबा मेलरॉय कियान डिमेल्लो सांतांतन वडो लिगोरी पिंटो सांतोमास वडो ॲस्लिन डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजा वडो रोबिन पिंटो पेरमुदे जेवणाक दान जावन दिल्ल्यांक आनी तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक काळजांत थावन देव बरें करूं म्हूण थाव आनी आमचो पात्रोन जुवांव पॉल दुसऱ्याची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मगचनो आतां भोव मोठ्ठें एक कार्यक्रम हांगासर आमी चलयतल्या आमच्या नव्या आत्मीक दिरोक्तोर मनादीक बाब अनिल रोशन सोज स्वागत करचें मोठ्ठें कार्यक्रम हांव आतां आपण दिता ह्या पुनशताचे रेक्टर सांजुजे फिर्गस बचपे हाजे विगार नव्या आत्मीक निर्देशक बापांक स्वागत करच्याक आनी तशेंच ह्या पुनशताची मुठवी परिचय दिवच्याक तांकां हांव मोगासो उलो दिता मोगाळ मनादीक बाब अनिल रोशन लोबो नव्यान या चापलाचे चापलेन जावन आयिल्ले ते मनादीक बाप रोहित डिकॉस्टा आज तावन तांचे स्थान तावन भायर येवन निर्गमन जावचे ते मनादीक बाप दोतोर रोशन डिसोजा तशेंच हांगासर आसलेल्या धर्म भयणीनो आनी सांजुवांव पॉल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो आज आमी
स्वागता विशयन मात्र उलोवचें, निर्गमना विशयंत आमी उलयना, कित्याक म्हळ्यार निर्गमन जावंक आनीक काल आसा. खुद्द मास्त हस्तांतर पूण रावचे रवी येत न्ही, कितें म्हणटात तुमी? खुद्द हस्तांतर करून रावना ते, रावतात न्ही. मागीर सकाळ स्वशी येता, तांदळे खायनात, सोडता जागो सकयल वयर नातल्यार सकयल आसा, कांय तोंदरे नात. त्या देखून आज आतां आमी स्वागत करचें आमच्या बाप अनिल रोशन लोबो. गांवांत ते लागशिल्ले कांय पयसिल्ले न्हय. खंयचे गोताय तुमकां कोणाय की? कुप्पे बदावचे. आनी आमचो लोक सुमारचो कुप्पे बदावता निशीन आयला. हांगा म्हळ्यार इसारतना तो आमचो सोयरो, ताची वळख आसा. भारी बरो पदऱ्याप, बेस्ट पदऱ्याप. कितलें आयकलें हांवें, कितलें आयकलें आज सांगून सोडलें. तुमकांय कळचें म्हणून, कित्याक तुमी खंय ट्रान्सफर जावन गेल्यार ती खंयची बसप्यांची ताची सैरी पूर हांगा आसात म्हूण सांगायचें. त्या देखून सांगलें हांवें. मनादीक बाप अनिल पळयतना कसो दिसता तुमकां? सादो साळो बळो म्हणटात, आयकले तुमी? साळो बळो. पारव्या बरी कशें जायचे तुमी? साळे बळे. पूण सरपा बरी चातूर. सरप पळय बारी अशें पळयता पुरो सगळ्यांनी पळयतात ते. पारव्या बरी सादे बळे जावन आसात. तांचे विशयंत हांवें सांगचें की तुमी एका हप्त्या भितर जाणां जातात. मृदू स्वभावाचे, मैपासी, बरें उलयतात. कपट म्हणलें ना तांच्या लागीं. आसल्ले भशेन सांगतात. त्या व्यक्तित्वाचे व्यक्ती ते. वर्द मेळोन थोडींच वर्सां जालीं, भोवशा 11 गी 13 वर्सां जालीं. तरी फादर रोहित ताच्या सिनियर गी 1 वर्स सिनियर. येस, 13 वर्सांचो अनुभव तांकां आसा. ते पंजांत बारी कश्टांचो जागो पयस पंजांत केले जाल्यार ते विगार जाल्यात. ताच्या उपरांत 2-3 कडेन ते काजेतोर जाल्यात. आनी सेमिनरीचे प्राध्यापक जावन 3 वर्सांची सेवा दिल्या. म्हणटना अपरिमीत जाणवाय तांचे लागीं आसा. हांव चिंतलो फादर रोहित येता सर ना, आज सांगना तें, पुर्वा सांगता, आज नाका. ते सांगल्यार परतून म्हाका पुर्वा उलोवंक अवकाश ना. तो विशय देग्यान दवरया आनी फादर अनिला विशयांतच आमी इल्लें उलोवया. आमकां भोव अपूर्वयसो याजक गवळी बापानी हांगासर दिला. आनी ताच्या ह्या अवद्या वेळार प्रगती जातली मात न्हय. येवच्याच वर्सा आमी डेसेनियल सेलेब्रेशन सुरू करतले. हांव कित्याक खातीर येवच्या वर्सा करतले? हांव 2014 स्टार्ट जाल्लें. येवच्या वर्सा करनासतना मागीर कितें करचें? करीत येवच्या वर्सा. त्या देखून तांकां आजच उडास केलो हांवें. 9 वर्सां संपल्यांत 10व्या वर्साक आमी तयार जावन आसा. आतांच रेडी करा बुकान घेवन कितें करचें गे म्हणून बरोवंक. डेसेनियल सेलेब्रेशन ऑफ द श्रायन तांच्या काळार जातलें म्हणून आमचो बरवसो आनी ते करतातच म्हणलें धैर्य आमकां आसा. आनी ते सेमिनरींत हांव आयल्यात देखून गवळी बापाक बारी लागशिल्ले. ते गवळी बापाच्या कानांत उलयतात. ते आमी पुरा पयस रावन उलोवचें आनी गवळी बापानी खान असो गुंडावचो. ते खानांतच उलयतात. म्हणजे गवळी बापाक ते लागशिल्ले जाल्ल्या निमतें कालेय तुमकां सांगोंक आसा जाल्यार गवळी बापाक तांच्या लागीं सांगल्यार जाता. हांवें सांगल्यार आयकना, ताणें सांगल्यार बरें आयकता. म्हणजे मृदू स्वभावाचे जाल्ल्या निमतें हर एकले तांचें आयकतात. आनी आमच्या ह्या चापलांत लोक असोच भरता. आनी तुमकां इल्ल्या उपरांत इल्लो भायर पयलें भायर आसुल्लो मस्त, मागीर कोरोना उपरांत भायर रावन येवचो पुरो अखेर जालो. आतां भायर सुरू जाला. ताच्या देखून सुरू जाला देखून बायलांक एक पत्रे घालूंक सुरू केलें. ज्या कुशीन आनी त्या कुशीन. ते पयलें नासलें. पयलें काल इतलें मात्र आसलें आनी बायलें पटिको. आतां पत्रे घाली. आतां ती पत्री बरोवन मुखार पत्रे घालच्या बरी जायचें त्या कुशीन. म्हणजे संको 400 वचत जाल्यार तेणें पत्री घाली जेच पडटा. आतां सादारण 250 म्हणसर लोक कोरोना उपरांत येवंक सुरू जाला. आनी 400 वचोंक कांय कस नात. काल 150 मात चड.
तुमचो ताळो तिके घट्ट आसा जाल्यार पुलीस स्टेशनात धांवन येतले, म्हणजे मार्गातावनी लोक भितर येतले, कित्याक म्हळ्यार प्रभावीत उलोवणें तुमचें जावन आसा. आनी हांगासर तुमकां मी सर्व बरें मागता. पाद्रेप चडावत जावन श्रायनांत आसतलो, पूण राती ताणें न्हिदोंक कसो जेच न्ही गे, हांगासर जागो ना, समघट्ट जागो ना, त्या देखून ते कृपा साधनान थंय रावतले. थंय रावल्यार वगेत बसतात गे ना. 14 जाण भुरगे आसात, तांकां तांच्या आत्मीक गरजांत पावोवंक तांणी थंयच रावन थंय मार्गदर्शन दिवन थंयच न्हिदोंक थंयच जेवंक. हांगासर आत्मीक संगतींनी कुमसारां, नोवेनां, मागणे, लोकांचे आत्मीक गरजांक पावचें तें सगळें ते हांगासर करतले. आनी आमकां तें लोकां मोकाळ जातलें म्हणलें खंडीत. तितलें मात न्ही, 2 कडेन गेल्यार पुरो गे. मागीर आमची विरगस घाल्याक थंयसर येवन आयताराचे मीस सांगतले. आनी कुमसारां आमी वर्सान 3 फावटी कुमसारां करता, ताका मेळटले. आनी घरांनी कुमगार व्हरूंक आसा थंयसर येतले. आनी सगळीं तुमचे सांगाता बरसून ते आसतले म्हणून आमकां कळीत जावन आयलां. आनी गवळी बापांनी सांगलां आनी तें करूंक तयार. त्या देखून इतल्या बऱ्या पाद्रेपाक हांगासर आमी आज स्वागत करता. तांची मुखलीं 2 वर्सां हांगासर भोव अपुर्बायेची जावं दीत म्हणून मागता. आनी तुमकां आनी तांकां दोगांकी खुशी आसा जाल्यार मुखलीं 2 न्ही 10 वर्सां आसल्यार म्हाका कांय अडकळना, पूण हांव 2 वर्सां उपरांत वेता म्हणलें खंडीत, तेंय पयल्यान सांगता. आनी अशें बापाक हांव येवकार मागता. आनी ताका फुलां दिजे म्हणून सगळ्यांक मोन आसा न्ही गे. फुलां दिवंक एक बुक्को आसा, हो अपुर्बायेचो बुक्को पळया. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हो बुक्को हांव तांकां अर्पिता. आमच्या फिरगेजीचो उपाध्यक्ष आमचे सोवे आसा, तांणी मुखार येवन सर फिरगेज कुटुंबाच्या तर्फेन नव्या आत्मीक निर्देशक बापांक मनाचो तुरो अर्पीत म्हणून हांव उपकार मागता. पुणशेताच्या तर्फेन आमची धर्मभयण सिस्टर फिलोमिना लोबो हिणें मनाचो तुरो अर्पीत स्वागत करीत म्हणून हांव उपकार मागता. आतां मोगाचनो निमाणें आमच्या नव्या आत्मीक निर्देशक बापा तावन 2 उतरां. मोगाच्यानो सकाळींच म्हाका थंयसर बाचपे फिरगजींत स्विकार केल्लें ते दाळाच हांवें संदेश दिला. आनी हांगासर परत ह्या पून शेतांत सेवा दिवंक म्हाका व्हरतो संतोश. हांव सडतांव कोडयाळच्या शहरांतच आसलो येदोळ म्हणसर 13 वर्सां. 2 वर्सां मात्र कोडयाळा भायर इल्लें पयस गेल्लो पंजा. मागीर 1 वर्स फॉर्मेटर्स कोर्स करूंक पुना गेल्लो. ती 3 वर्सां सोडल्यार मागीर सगळीं वर्सां कोडयाळांतच सुगोवन आसलो. आनी आज सोमयान म्हाका तिके कोडयाळा तावन तिके पयस वच म्हणून हांगासर पेजार वाराड्याक हांगासर धाडलां. देखून देवाक हांव वर्गां दितां. हांगासर म्हजी सेवा खंडीत जावन विश्वासीपणान आनी मोगान सोमयाच्या मोगान आनी सोमयाच्या महिमे खातीर करतलो म्हणली पातयेणी बरोवचो म्हाका आसा. आनी ह्या दिशेन सोमी म्हाका चलयतलो म्हणली म्हजी पातयेणी. आनी आमचो पात्रोन सांत जुआंव पावल II ताची एक खंडीत विनवणी म्हजे सांगात आसतली आनी आमच्या सगळ्यां सांगात आसा. ताचे वरवीं हांगासर जायते बरेपण अजापां जावन आसात म्हणल्यार आमी हर एकले रुजवात जावन आसा. देवाक हांव वर्गां दितां आनी प्रत्येक जावन ह्या पून शेताचे रेक्टार भोव मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटीन बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सकाळीं धांवन तांणी जायते म्हज्या विशयांत उलयल्यात आनी म्हाका स्वागत केलां. परत तांचो उपकार बावडटा. तशेंच येदोळ म्हणसर फाटल्या 2 वर्सांनी ह्या पून शेताची जबाबदारी भोव मोगान विश्वासीपणान सगळ्यांच्या मना पसंदेचे
ह्या जाग जावन आसले मानादीक बाप रोहीत डिकोस्ता सेमिनारींत आमी सांगाताच शिकल्ले हांव फर्स्ट इयर फिलॉसॉफीक येता आसतना ते सेकंड इयर फिलॉसॉफींत आसले तशें म्हणटाना जायतीं वर्सां आमी सांगाता आसले आमचे आत्मीक साळावळ आनी बरो इश्टगातीचो आमचो बांद आनी हांगासर तांकां सक्सीड करचें खंडीत जावन म्हाका व्हरतें दोसकायचें कित्याक म्हळ्यार थोड्या वर्सां पयलें हांव दियोकोनाची सेवा दिवन आसतना बाप रोहीत पयशिल्या माडांत्यार पिरगजींत सहाय्यक जावन आसलें आनी हांव थंयसर 4-5 म्हयन्यांक दियोकोन जावन आसलो थंयसरी आमची सळावळ आसली आनी आज हांगा परत तेच आसात आनी फुडें ते थोड्याच हप्त्यांनी बेंगळुरांत तांची उंचलें शिकाप करूंक वेता आसतना ह्या संदर्भार तांकां हांव प्रत्येक जावन अभिनंदन पाठयतां आनी तांच्या मुखल्या 2 वर्सांच्या शिकपांत देव आशिर्वादांनी बरोवन दी आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसरो तांचे खातीर विनाती करून दी आनी बरें करून शिकोवन परत हांगासर येवन आमच्या मंगळूर तिएसेजेंत व्हरती जबाबदारी तांकां राखोवन आसा ती मेळोवन दी म्हूण तांचे खातीर हांव मागतां आनी तांकां सर बरें मागतां आनी तांणी ह्या पुनशेताक दिल्ली सेवा आमी मानून घेता देवाक तुमी कितें दिलां ताच्या 100 वांटी आनी देव तुमकां पाती दितलो म्हणली आमची पातयेणी तशेंच हांगासर आमच्या सांगात आसात रोशन वॉजमंट आमी रोशन हांगासर सभार रोशन येवनूच आसात देवाक जावं अर्घ आनी वगळाप रोशनाची बरी वळख आसा म्हाका ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तांणी येवकार म्हाका मागला आनी आमचे ब्रदर्स हांगासर आसात धर्म भयणी आसात आनी तुमी सोमेस्त लायक भाव भयणी हांगासर आसात मुखल्या दिसांनी तुमचो सहकार आमी सांगाता मेळोवन आमची मुखली कितें हांगासर योजना जावंक आसात बरेंपण जावंक आसा सांगाता करया हे एक एकल्याचो वावर न्हय सोम्यान आमकां सांगाता येवच्याक आपयलां देखून आमी सांगाता करता आसतना थंयसर एकवट आसा बोळ आसा देखून तुमचो सहकार आशेता म्हज्या खातीर मागा हांवूय तुमच्या खातीर मागतलो मुखले आमची दीस वर्सां देवाच्या मोगांत सेवेंत करसूंक आमी फुडें सरया सोमेस्तांक देव बरें करूं
जो आम पावल दुसऱ्या आम आपसो विनंती कर बगीन गुरसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आम